म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, ह्या वर्सा पर्यंत आमी मार्ताचें मात्र ह्या दिसा फेस्त करताले हांव. आतां पापसाहेबातावन आमकां आदेश आयला आनी दोगां त्या कुटुंबांत जेजूक मोगाचीं आसात तांचें सांगाता करया म्हणून. आनी तशें ह्या वर्सा तावन आमी मार्ता, मोरी आनी लाजर हांच्या तेगांयचें फेस्त सांगता करता. जुदेयाच्या म्हळ्यार जेरुजाल्याक लागीं आसा खाली 2 किलोमिटर जुदेयाच्या बेथानींत मार्ता, मोरी आनी लाजर हांचें घर. थंय जेजू त्या दाळा वेतालो. जेरुजाल्या वचोंक आसल्यार थंयसर येवन रावचें, विशेव घेवचो, सत्कार सन्मान घेवचो आनी अशें तांचे मदें एक इश्टागत. मार्ता, मोरी आनी लाजरा मदें, लाजर आनी जेजू मदें एक इश्टागत सुरू जाल्या. आतां जेजूक ती मोगाचीं जाल्यांत आनी ह्या कुटुंबाक ताका येवचें म्हळ्यार संतोश. इतली तांचे मदें एका तराची मोगाची साळावळ आयच्या वासपान तुमी आतां आयकली. आनी अशें सांजू हांव सांगच्या प्रमाणे त्या कुटुंबाचो जेजू चड मोग करतालो. मार्ता भोवशा व्हडली भयण, सेवा करच्यांत चड हुशार आनी कोण सैरे आयले जाल्यार सुटसुडीत, उदार मनाची आनी मस्त काम करची. पूण मोरी सैऱ्यां कडेन उलोवन तांकां सांगत दिवची. जेजू आयिल्ल्या वेळार ताका सांगत ती दिता आनी ताचीं उतरां आयकता. सेवक सत्कार दिवच्या सांगता मार्ताक आनी एक गूण आसा. तो जावन आसा तिचो भावार्थ. आयच्या वाचपांत पळय वांजेलांत हो भावार्थ आमी आयकलो. जेजूचें जिवीत तिणें बरें करून पळयलां. आतां ती जाणा वस संवसारांत येवचो आजचो सोडवणदार म्हण ती बरें जाणा. लाजर पिडेन पडलो पयलें सांगोन धाडलें. जेजू येवंक ना. 4 दीस जाले येवन पावलो. तितल्यार लाजर मरो आनी ताका पुर्णी जाला. तरी तिचो भावार्थ घट्ट. तिणें आयिल्ले तक्षणा सांगलें, तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो ना. जेजू म्हणटा, तो मरोंक ना. म्हजेर विश्वास दवरताय जाल्यार तो जिवन जाल्लो तुका कळटलें. आनी मागीर जेजू म्हणटा, खंय तुमी ताका दवरला. ये आनी पळय सुमया. जेजू गेलो आनी ताणें लाजरा सांगलें, लाजर भायर ये. मरियेन आपलो मार्तान आपलो भावार्थ विसारिल्लो तो आतां त्या प्रमाणे हांगा घडलें. हांव खंडीत फाती येतां. म्हज्या भाव भयणीनो, हांव खंडीत फाती येतां. तूं म्हणून बासयिल्लो सोडवणदार थंयचो तो येवचो आसलो तो. म्हज्या भाव भयणीनो, कितलें सोबीत हें जिवीत. ह्या कुटुंबांत आमकां कितें झगड आतां पळोवंक मेळ्ळें. पळोवंक मेळटा एका कुशीन मार्ता, तिची सेवा आनी तिचो भावार्थ. आनी एका कुशीन आसा मोरी, देवाचें उतर पळयत पुस्तक समजून घेवन त्या प्रमाणे जियोंक प्रयत्न करची. आनी लाजर एक बरो इश्ट. अशें सोबीत हें कुटुंब. आतां हाच्या फाटल्यान मोगाच्या भावां भयणीनो तुमकां कितें भोगता. शर्मा तयार करतना अपुरबायेचीं भोगणां म्हाकाय मोती गायलीं. म्हजेंय कुटुंब अशें जासजें ना म्हणून म्हणना हांव.
पूण आनीकय म्हज्या कुटुंबान बरें जावंक जायना गे असलें एक बागी जिवीत जेजूक मोगाचें जिवीत मोगाचें कुटुंब म्हजें जालें जाल्यार कशें अशें आमकां हर एक लागीं बगत जाय आनी म्हजें कुटुंब जेजू चड मोगाचें जातलें जाल्यार थंयसर कितें आसत जाय पयल्या सुवातेर आसत जाय तो घट अखंड भावार्थ आनी त्या भावार्था प्रमाणें जियोवची ती जिणये रीत सेवेची मोगाची समाधानाची भोगसण्याची हें केदाळा पळय आमच्या कुटुंबांत आसा त्या दाळा खंडीत जावनी जेजूक हें कुटुंब चड संतोशाचें आनीक ताका एकादरा स्थिती कितें म्हणटा हांव उर बाया कुटुंबांत येवन रावंक आसतली तर आज मोगाच्या भावां भयणीनो पयलें सोम्याक आमच्याच काळजांत आमी ह्या मिसावळाचेर आपयता ह्यो करिस्तांत ताका सेवता आसतना सोम्या तूं म्हज्या काळजांत येवंक फावो न्हय तरी ये आनी म्हज्या सांगाता राव आनी एक मागणें ताच्या सांगाता सोम्या आमच्या कुटुंबांत येवन त्या दाळा तुवें भेट कर आमच्या सांगाता रावंक हांव फावो न्हय आमी तरी तूं ये आमच्या सांगाता आमच्या कुटुंबांत राव आमचो भावार्थ घट कर आमचें मागणें आनी आमची सेवा आनीक चड उर्बेस्त करूंक आमकां आदार दी असल्या चिन्नांनी आमी आज हें मीस भेटोवया आनी सोम्या कडेन ताचो प्रत्येक आदार अशें जियोवच्याक ताचे कडेन मागया